नमस्कार. गोवा टुडे तुझ्या परबाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयांत 60 नव्यो 24 मॉडेल अंगणवाडी. दक्षिण गोंयाक 1 पॉइंट सेंटर. केंद्रीय बायला भुरग्या कल्याण मंत्री स्मृती इराणीची घोषणा. मंत्रालयाची गोंयांत बसका. मायनिंग लीज वाठार खाली करपाची मुजत सोंपल्या उपरांत 88 मायनिंग लीज वाठारांतली मालमत्ता मीन सामग्रीचे इन्स्पेक्शनाक समिती उरला तें खंय सरकाराचें. सायबर क्रायमा सारकेले गुन्यांव आळाबंद हाडूंक केंद्राचो जाय आदार. दर्यांत तस्करी आळाबंद घालूंक नुस्तेमारांक UID कार्डां. मुख्यमंत्र्याचे अस्तंत विभागीय परिशदेत मुद्दे. अतिक्रमण जाल्ल्यो धर्मीक सुवाती परत मेळा मेरेन. हिंदू खरे अर्थान स्वतंत्र ना. हिंदू हक्काचो लढो भावनीक न्ही, संविधानीक मार्गान लढचो. 10वे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात उलो. देवळांचे सुवातेर कितेंय बांदलां आसल्यार सुवात मेळोवपाचो हिंदूंक पूर्ण अधिकार. गोंयांतूय अशे पुरावे मेळ्ळ्यार मोहीम. ज्ञानवापीचो मुखेल आदोगाद. रामनाथी हिंदू अधिवेशनात. यापुढे हॉर्टिकल्चरांत बरे दर्जाची भाजी. बंद आउटलेटाचो अभ्यास. थळाव्या उत्पादकांक खासा सवलत. उत्तर दक्षिण गोंयांत हॉर्टिकल्चर केंद्रावाल्यांचे बसकेत अध्यक्षाचें उतर. गोंयांत आज फाल्यां दाट पावस. वेधशाळेचो ऑरेंज अलर्ट. मोव माती आसा थंयची झाडां स्ट्रक्चरां खचूं येता. शेतांनी शारी वाठारांनी बुट्टी मारूं येता. वेधशाळेची शिटकावणी. कारवार जोयडाचें सगळ्यांत मोठें सुपा धरण. आटपाचे वाटेर 7 दीस पावस पडना जाल्यार शुकशुकाट. धरणात फक्त 15% उदक. वीज उत्पादनाकूय मार बसपाचो भंय. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत 60 नव्यो अंगणवाडी, 24 मॉडेल अंगणवाडी आणि दक्षिण गोंयाक 1 पॉइंट सेंटर दिला. केंद्रीय बायला भुरग्या कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन घोषणा केली. बायला भुरग्या कल्याण मंत्रालयाचे दोनापावला जाल्ले उपविभागीय बसकेत तिणे मंत्रालयाच्या 8 वर्साच्या कामाचो नियाळ घेतलो. बायलाविशी दृष्टिकोन खंय 8 वर्सां बरोच बदलला. मोदी सरकाराच्या 8 वर्सां निमतान बायला भुरग्या कल्याण मंत्रालयाची उपविभागीय बसका गोंयांत आयतारा जाली. केंद्रीय बायला आनी भुरग्या कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन गोंया खातीर अंगणवाडींची घोषणा केली. Goa demands that a special one-stop center be given for South Goa. This demand of yours for a one-stop center in South Goa, and we hereby publicly sanction this. Minister Ranil, you have also requested that every block of Goa have at least 2 model Anganwadis. Both Dr. Karad and I are delighted, along with Secretary Pandey, to ensure that now every block of Goa will have 2 model Anganwadis. Has also asked that 60 years of liberation, we need 60 new Anganwadis. Ensure that you shall now get 60 new Anganwadis in the state of Goa. मोदी सरकाराच्या राजवटीत फाटल्या 8 वर्षांत खंय बायलांविशी दृष्टिकोन बरोच बदलला. 2014 से पहले क्या कभी भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि, कभी प्रदेश का कोई पुरुष मंत्री सैनिटरी पैड के बारे में चर्चा करता था? क्या कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने लाल किले की प्राचीर से 1 रुपए का सैनिटरी पैड, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा बोल पाए? हमने वर्षों वर्ष तक बात की कि महिला का उत्थान करें. प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि देश की मदद करनी है, देश का विकास करना है, देश का उत्थान करना है तो महिला से ही संभव है. इस थॉट के ट्रांजिशन का आज अभिनंदन है इस मंच से. गोयचो बायला भुरग्या कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेचो घोषणांक येवकार. इराणीची आयज परत एकदा पोषण अभियानाचो जो म्हयनो आहा सप्टेंबरान तेन्ना ती परत येतली आनी परत गोंयान आमी एक व्हडलो एक बेनिफिशरीचो इंट्रॅक्शन प्लस आमी एक ल्हान अशे क्लस्टर्सान आमी वचून बेनिफिशरीजाक बी मेळटले आनी ती बी आसतली आमचे बरोबर. आनी म्हाका खूब खुशी जाली कित्याक तिजे आमकां
स्मृती इराणीजीचे आमकां प्रत्येक गोष्टीक सहकार्य आसता आनी आमकां जाय तो त्यांनी मदत केल्लो आसा. आमच्या गोंयांत तुमी पळयल्यार एक 700 सुमार अंगणवाडी रेंटेड प्रिमायसीस आसा. आमकां ते वी हॅव टू गेट रीड ऑफ दीस रेंटेड प्रिमायसीस बिकॉज देन वी कॅनॉट मॉडिफाय इट एंड ऑल दोज थिंग्स. बेसिकली वी वॉन्ट टू स्टार्ट इन अ स्मॉल वे टू स्टार्ट बिल्डिंग दीज अंगणवाडीज इन डिफरंट प्रिमायसीस विच आर देर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. 88 मायनिंग लिजांनी कितले मीन सामग्री कसली उरल्या ताचे इन्स्पेक्शनाक मायन्स खात्यान दोगांची समिती नेमल्या. पावस तेकिल्ल्यान मायनिंग पीठ गळ्याक तेकले ते पळोवन सरकारान ती जबाबदारी परत मायनिंग कंपन्याच्या गळ्याक बांदिल्ली. लीज वाठार खाली करूंक कंपन्यांक दिल्ली मुजत 6 जूनाक सोंपली. आता समितीच्या रिपोर्टा प्रमाण सुवातेर उरला ते खंय सरकाराचे. खासा रिपोर्ट. 88 मायनिंग लिजा ताब्यात घेवंक गोंय सरकारान 6 मायाक प्रक्रिया सुरू केल्ली. त्या वेळार मायनिंग कंपन्यांक एका म्हयन्याची मुजत दितना मीन खात्यान मायनिंग लीज वाठार खाली करूंक सांगिल्ले. मुजती भितर मायनिंग लिजांचो वाठार खाली करूं ना जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्ली. सरकाराचे अर्दे उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी लीज वाठार खाली करूंक सुरवात केल्ली. मात पावसांत मायनिंग पिठां राखपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना हय ना करीत सरकारान निमाणे ती जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांचेर धुकल्ली. आता मीन खात्यान ऑर्थ काडटना 6 जुना उपरांत मायनिंग लीज वाठारांत आशिल्ले खंयचेय तरेचे मीन, इंजिन्स, माकना, प्लांट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ट्रॅमवेज, रेल्वेज आनी बाकीची मालमत्ता सरकाराची आसतली म्हूण नोंद केला. मायनिंग लीज वाठारांतल्या मिनाचे मशिनरींचे इन्स्पेक्शन करूंक मीन खात्यान 2 जाणांची समिती नेमल्या. ही समिती इन्स्पेक्शन करून खात्याक रिपोर्ट दितली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. राज्यातले सायबर क्रायमा सारकेले गुन्यांव आळाबंद हाडूंक केंद्राचो आदार जाय. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहाचे फुडारपणान दामाव दीव जाल्ल्या अस्तंत विभागीय मंडळाचे 25वे परिशदेक मुख्यमंत्री गेल्लो. दर्या तस्करीक आळाबंद घालूंक नुस्तेमाऱ्यांक UID कार्डां परत सुरू करची म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान त्या परिशदेंत मुद्दो काडलो. जी मीटिंग आशिल्ली ती अटेंड करपा खातीर गेल्लो. वेरियस इशू गोवा स्टेटीचे जे आहा पळय ते ऑलरेडी हांवें रेज केले थंयसर वेगवेगळे. अमित शाह होम मिनिस्टर, तशेंच गुजरातचे CM, महाराष्ट्राचो इंडस्ट्री मिनिस्टर, युनियन टेरेटरी कडल्यान तांचो एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हे आशिल्ले. बाकीचे सगळे ऑफिसर्स एक स्मगलिंगाच्या बद्दल कितें तुमी टॉपिक स्मगलिंगाचे बियॉन्ड सायबर क्रायम बाकीच्या हेच्या खातीर आमकां जो सपोर्ट रिक्वायर्ड सपोर्ट जाय तो सपोर्ट सेंट्रला कडल्यान मेळचो. सर फिशिंगाच्या बद्दल तुमी इवन दो हे फिशरमॅनाक UDID कार्ड जे लागता पळय त्या संदर्भाची UDID कार्ड्स ती स्टॉप केल्ली ती परत स्टार्ट करून तांकां सिजनल जे येता तांकां UDID कार्ड दिवचे. हिंदू राष्ट्र हो आज सगळ्यात चर्चेचो विषय. अतिक्रमणां जाल्ल्यो हिंदूंच्यो धार्मीक सुवाती परत मेळ मेरेन हिंदू खऱ्या अर्थान स्वतंत्र ना. हिंदुत्ववादी पक्षाचे सरकार आणि हिंदू हितकारी प्रशासन हे एक न्ही अशें सांगतना हिंदूच्या हक्काचो लढो भावनीक चितावणी नासतना संविधानीक मार्गान लढपाचो उलो रामनाथी 10व्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात मारलो. आनो भद्राः क्रतवोऽयन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतासकुजविदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे. हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव का निमित्त हो, चाहे प्रयाग में संपन्न संतों की धर्म संसद हो, चाहे हरियाणा के विधायक ने सामूहिक रूप से जो हिंदू राष्ट्र की शपथ लिया हो वो प्रसन्न हो, या जगतगुरु शंकराचार्य पुरी के पूज्य श्री ईश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने जो अभी वर्तमान में हिंदू राष्ट्र के अभियान का प्रारंभ किया है, ऐसे हर जगह एक ही चर्चा शुरू है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे किया जाए. और आज हम सभी इसी उद्देश्य से देव रामनाथ जी के चरणों में आए हैं. हमारा लक्ष्य भी
हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। हिंदू राष्ट्र स्थापनेचो अजेंडा घेऊन 2012 सावन गोंयांत सुरू जाल्ल्या वर्सुकी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाची ही 10वी आवृत्ती. रामनाथी सप्तकभर चलपी ह्या अधिवेशनाक भारतांतली 26 राज्यां तशेंच श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश अशे शेजार राष्ट्रांनी हिंदूं खातीर वावुरपी संघटनांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आदल्या काळात देवळां मोडून थंय इगर्ज वा कसलेंय बांदकाम जाला आसत जाल्यार ती सुवात परत मेळोवपाचो हिंदूंक पूर्ण संविधानीक अधिकार आसा. गोंयांत अशा वास्तूंचे पुरावे मेळत जाल्यार वास्तू परत मेळोवंक गोंयांतूय मोहीम जातली म्हूण ज्ञानवापीचो मुखेल आदोगाद हरिशंकर जैन उलयला. धर्म राखूंक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आपली गरज पडल्यार खंय येतलोच. धार्मिक कन्वर्जन करके खाली इस्लाम नहीं, क्रिश्चियन कोई भी हो, अगर भूतकाल में हिंदू मंदिर को तोड़कर या परिवर्तित किया गया हो, अर्ध तोड़ा गया हो, इससे मतलब नहीं है. अगर उसकी रिलीजियस स्वरूप चेंज किया गया है तो उसको पाने का हिंदू को मूल अधिकार है. और मैं यहाँ गोवा के चीफ मिनिस्टर जो कि बहुत क्रांतिकारी आदमी हैं और उनसे जनता को उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कोई स्टेप लेंगे. अगर मुझे भी जरूरत पड़ी, मेरी सेवा की जरूरत होगी तो मैं गोवा में आऊँगा और जो भी मंदिर जिनका सबूत मिल जाएगा, तथ्य मिल जाएंगे कि हाँ ये मंदिर कन्वर्ट किया गया है चर्च या किसी रूप में, उसको वापस लेने की लड़ाई हम यहाँ भी करेंगे. आमी संविधानीक पद्दतीन आमची वास्तू मागता. मंदिर वापसीचेर एडवोकेट जैन उलयलो. हमको तो कोई खोजना नहीं है, दिख रहा है. और जहाँ जहाँ दिखेगा कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है उस सारी चीज़ों को, क्योंकि वो हम किसी दूसरे चीज़ नहीं दे रहे हैं, हम कोई मस्जिद नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें हमें वापस कर दीजिए. तो जनता में जागृति आई है. व्यवस्थित पुराबिलेक संशोधन केल्याशिवाय आणि हातात पुरावे असल्याशिवाय तो केस हातात घेना. हमारे पास बिना रिसर्च के बिना प्रूफ के मैं कोई केस करता नहीं हूँ और जब प्रूफ मिलता नहीं वो केस छूता नहीं. इसी तरह से जो भी मंदिर का मामला मिलेगा तथ्य होंगे उन्हीं को उठाऊंगा और जो नहीं होंगे उनको छेड़ूंगा भी नहीं. तथ्य होंगे उन्हीं को उठाऊंगा. और मुझे उम्मीद है कि तथ्य पूरे देश में जुटाए जा रहे हैं और बहुत लोग मेरे पास फ़ोन आए हैं. भोपाल में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में असंख्य फ़ोन आए हैं. और मुझे लगता है देश में एक क्रांति शुरू हो गई है. सबको मालूम है, लोकल सबको मालूम होता है कि मंदिर जो तोड़ी गई थी इसके बाद ये मस्जिद बनाई गई है. हिंदूंनीच हिंदूंचे लुकसाण केला. मात आता हे मोहिमेक खंय देशात मोठो रिस्पॉन्स मेळटा. देश में सबसे बड़ा नुकसान हिंदू का हिंदू ने किया है सबसे पहला. और हमारे समाज में 40% नहीं मानते होंगे, 4% दिखते पार्टी हैं, वो एक्चुअल में वामपंथी हैं. और जो वामपंथी ग्रुप है वो ऐसा छा गया है और ऐसा मेंटल स्थिति पैदा कर दी है कि अगर मान लीजिए चार आदमी चार जगह बोलने लगे तो पूरे देश आवाज आ रही है. 4 आदमी बहुत छोटे से मुद्दे लोग हैं, पर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हिंदू में भी इस बात का ऐसा है जैसा सेपरेट का है या मंदिर के आप बात मत कीजिए, ये मंदिर क्या होता है, पहले रोजी रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए. तो जो साइड ट्रैक करना चाहते हैं वो जो लेफ्टिस्ट ग्रुप है वो कर रहा है. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत आज फाल्यां ऑरेंज, मंगळारा पावसाचो येलो अलर्ट. मोठो पावस पडूं येता. माती मोव आसा, थंयची झाडां, स्ट्रक्चर्स खोसूंक शकता. शेतांनी शारी वाठारांत बुट्टी मारूं येता म्हणून गोंयच्या वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. शेनवारा सावन पावसाच्यो अदीं मदीं दडको सुरू. शारांनी बुट्टी, पालसणां कोसळ्ळ्यांत. कांय कडेन घरांचेर झाडां. सप्तकाच्या कळावान पावलो खरो, मात मान्सून कोकणात जम धरता. मान्सून सुरू जायत सावन गोंयांत पावस पडत आसा. आतां गोंयचे वेधशाळेन सोमारा ऑरेंज, मंगळारा येलो अलर्ट दिला. पालसणां बुट्टेचे सुवातींनी लोकांनी सादूर रावचे म्हूण शिटकावणी. पालसणां कोसळपाचे, घरांचेर झाडां पडपाचे प्रकार चालूच. पेडण्या विरनोडा एका घराचेर झाड पडले. स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड वेरी हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट किया है नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर 12th और 13th जून के लिए. उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी में रिडक्शन आने वाला है आने वाले 48 आवर्स के बाद. और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है. इसके साथ साथ शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स और आइसोलेटेड जगह पे विंड स्पीड्स गस्टिंग टू इवन 40 किलोमीटर्स पर आवर पॉसिबल है. और ऑलरेडी वेरी हेवी रेनफॉल रियलाइज्ड हुआ है और इसके कारण देयर आर सम इम्पैक्ट्स पॉसिबल. तो उसको मद्देनज़र
12th और 13th को ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग IMD ने इश्यू किया है गोवा की दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी रियलाइज होता है तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि लो लाइंग एरियाज में वाटर इनंडेशन हो और वहाँ के शॉप्स और घरों में पानी आने का चांस हो, तो ये सब नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और उसके साथ ही इंसिडेंट्स ऑफ ट्री फॉल और वीक स्ट्रक्चर्स की कोलैप्स की भी चांसेस हैं। रफ सी कंडीशन रहेगा अलोंग द कोस्टल लाइंस, इनंडेशन रहेगा सिटीज़ में और लो लाइंग एरियाज में जो एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर सकता है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हॉर्टिकल्चरात इवाडिल्ली भाजी येता म्हूण कागाळी उपरांत बेळगांवच्या सप्लायरां कडेन उलयला। ह्या फुडें बरी भाजी येतली म्हूण हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट सांगता। म्हापशा आनी मडगांवां हॉर्टिकल्चर केंद्रवाल्यांची बसका जाली। भाज्यांचो दर बंद पडिल्ले गाडे धरून बाकीचे इशू बसकेत आयले। गोंयच्या भाजी उत्पादकांनी खंय सवलतीचो लाव घेवचो। भाजी फाटल्या दिसांनी येताली ती आमी स्वता वचून पळयल्ली आसा। हांवें स्वता AMC मार्केट बेलगांव वचून चॅक केल्ली, म्हणून तांकां जे सप्लायर आहा तांकां घेवन तेंच्या कडेन मिटींग घेवन तांकां आमी सांगलेलें की ही ह्या डिस्क्रिप्शन तुमची भाजी आहा ती आमी भाजी तुमची एक्सेप्ट करचे ना। तेन्ना पासून जो आयज थोडोसो जो बदल जाल्लो फाटलो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिटिंगान तेंच्यांनी डिसिजन घेवन की हे लागीं शॉप दिल्ले आसा 1250 जे गाडेवाले आसा तांकां जर खंय तरी बिजनेस जावपाक हेका लागून ह्या पॉयंटाक लागून जर ताका ऑर्डर येता जाल्यार ते खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो। 1250 गाडे दिल्ले आसा, भितरले 750 चालू आसा, बाकीचे गाडे बंद आसा। बंद जाल्ले गाडे कित्याक बंद आहा? रुरल एरियान 1 किलोमिटराचेर एक गाडो आसपाक जाय। तरी आसून जर तो गाडो बंद आसा जाल्यार त्या गाड्याचे आमी परमिशन काडपाचो विचार करता। की समजा जर तो प्रोड्युसर आसा आमच्या गोंयचो जाल्यार ताका एश्युअर्ड रेट म्हणजे 1 वर्साची जी रेट फिक्स जाता तीच रेट ताका वर्सभर कायम उरता। सो जी स्कीम आहा ती गोंयकारांनी आमच्या शेतकार भाव आहा तांच्यांनी हेजो लाभ घेवचे अशें। घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया। पोन्ने गोंयचे हेरिटेज वाठारात आशिल्ले वादग्रस्त बांदकाम मोडचे म्हूण मागणीचे आंदोलनाक आज 200 दीस। आरोप प्रत्यारोप जाले, राजकारण जालें, बांदकाम आसा तश्शें। काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा TCP मंत्र्यान येवन बांदकाम हेरिटेज सुवातीचे 100 मिटरात आसा काय ना ताची खात्री करून घेवची। एक्टिविस्टांचे अर्जाचेर पंचायत संचालका मुखार 15 जूनाक सुनावणी। तो ज्या हिशोबान आज सुओ मोटो केसी घेता न्ही तो ताजेर काय कोणे कंप्लेन करूं ना, तो सगळें सुओ मोटो करपाक लागला। सो हांव रिक्वेस्ट करता हेंय सुओ मोटो घे की आज गोंयकार एक बारीक गोंयकार जर तर आज एक घर बांदपाक गेलो ताका इतले त्रास जाता, इतले त्रास करता हे सरकाराचे डिपार्टमेंट्स, पूण एक भायलो मनीस येता जो पॉलिटिकली पावरफूल आनी हेरिटेज सायटी भितर बांदता। थंय तो गेल्लो न्ही पयर एनवायरमेंट दिसाक तो ते गंबूड बीन घालून गेल्लो थंय, हांगा गंबूड घालपाची गरज ना। यू कॅन जस्ट कम हियर एंड एटलीस्ट हॅव अ लूक की बाबा ते प्रोटेक्टेड सायटीन पडटा, आमची हेरिटेज जी गोंयान थोडी फार उरल्या ती काबार जातली काय ना येवन पोवचे ताणें प्रत्येक। आतां बोगस आनी फ्रॉड हिंगा चाललेलो आहा, ऑलरेडी प्रूफ जाल्लो आहा हिंगा फ्रॉड जाला म्हणून। तांकां हिंगा सस्पेंड आयज पासून ते सस्पेंड जावंक न्ही, ताका लागून हे जाता तितल्या बेगी मोडून उडोवपाचें। की पावसाचे दीस आसा, हेल्थ प्रॉब्लेम्स आसा, खुबशे तातूंत जाणटे लोक आसा की तांकां अपील केला आमी की फाटीं घेनाका म्हळ्यार मातशें शिफ्ट करा। ऑलरेडी 14 more than 14 projects approval pending हा ASI कडे। ASI had not given them permission, but state government आमचे दिता। हितून ॲक्च्युअली स्टेट गव्हर्मेंट वॉज सपोज टू बी फर्स्ट वन टू गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट आमचे स्टेट गव्हर्मेंट हे आमचे गोंय विकून काडलेलें आसा। इतले मजगती TCP मंत्री विश्वजीत राणेन GPCC अध्यक्ष अमित पाटकाराक सल्लो दिताना पाटकारान थारो धरचो आनी ODPचो रिपोर्ट येयसर वाट पळोवची म्हण प्रतिक्रिया दिल्या। नव्या राजकारण्या कडच्यान आपल्याक सल्ल्याची गरज ना, हांव कितें करतां तें म्हाका खबर आसा आनी जें कितें करतां तें पारदर्शक पद्दतीन करता अशेंय विश्वजितान म्हळां। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी शिरीश कुंकळीकर। फुडले 7 दीस कर्नाटकांतल्या अस्तंत भागात पावस पडलो ना जाल्यार कारवार जोयडा तालुक्यांतलें सगळ्यात मोठें सुपा धरण आटपाची चिन्ना।
फाटल्या 10 वर्सांत पयलेच खेप ह्या धरणांतले उदक सामकेंच आटपाक तेंकलां. सध्या धरणाक 15% परस उणें उदक. पावस पडना आनी परिस्थिती अशीच उरल्यार वीज उत्पादनाकूय मार बसपाचो भंय. प्रमोद फोंडेचो खासा रिपोर्ट. जिल्ह्यातले एक महत्त्वाचे धरण म्हणून जे सुपा धरण ओळखले जातात, त्या सुपा धरणात फक्तच 15%पेक्षाही कमी पाणी साठो आता शिल्लक असा. जर पुढील 8 दीस जर पाऊस लागू ना जाल्यार या धरणातल्या पाणी डेंबाचं तळ गाठतले अशी शक्यता निर्माण झाली असतात. गेल्या 10 वर्षात अशी प्रथमच परिस्थिती निर्माण झाली असून जर पाऊस लागू नसल्यार जर तेजो परिणाम हितून जी वीज निर्मिती जाता तेजेर जातलो. प्रुडंटा खातीर कारवार सावन प्रमोद फोंडे. कर्नाटकान कोंकणीक ऐच्छिक भाषा म्हूण मान्यताय दिल्या उपरांत भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. कारवारच्या हिंदू हायस्कुलांत 10वेक दर वर्सा कोंकणीचो 100% निकाल येता म्हूण शाळेचो हेडमास्तर सांगता. कोंकणी विशीं पालकां मदीं अजून खंय जागृती जावंक जाय. भुरग्यांक उर्बा दिवंक दर वर्सा कोंकणीत बरी कामगिरी करतल्यांक स्कॉलरशीपूय दितात. दुसऱ्याक हासोवचे काम करते उरता आणि दुसऱ्याक खुशाल दवरचे म्हणल्यार संतोषान दवरचे तेनाली रामा काम करते राखता. आता 2012 थर्ड लँग्वेज कोंकणी बी इंट्रोड्यूस केला आणि ताका कोंकणी साहित्य परिषद मंगळूर तेमी बी आमकां मदत करता आसा. सो आमच्या स्कुलाक जे कोंकणी मदर टंग आसा तेमी बी कोंकणी करतात. इवन काही चेडवाक कन्नडा मदर टंग उरला सुद्धा ते कोंकणी ते घेवन घेवन शिकते आसता. ती चेडवां बरी मार्क्स घेवन पास जातात तांकां आमी स्कॉलरशीप बी स्टार्ट केला. स्टुडंटाचो रिस्पॉन्स ह्या विशयात बरो आसा, पण थोडे पॅरंट्स आसात कितले पटी सांगला रे तांकां ते कळना. आमगेले हर एक वर्साक आतां 10 वर्साच्यान आमगेले स्कुलाचे कोंकणी विशयात 100% 100% रिजल्ट लागले आसा. कारवारच्या हिंदू हायस्कुलात भुरगीं कोंकणी विशय हो शिकतात, घेवन शिकतात. सरकारा कडल्यान आमी कांयच मानधन किंवा पयशे किंवा पगार अशें कांय मानना, पूण आमगेले वर्ल्ड कोंकणी सेंटर विश्व कोंकणी केंद्र आसा थंयच्यान तांकां जे मानधन मेळटा त्या मानधनाचेर ती सुद्दां शिक्षक कितें करता की त्या मानधनाचेर कोंकणी मन लावन शिकयता. तेन्ना म्हाका तरी खूब उमेद जाली की आमचे आमी कोंकणी ना 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 म्हणटात आनी कोंकणी भुरग्यांक घेतले 99% घेतले. सगळ्याच्यान हांवें ठरयलें की ह्या हिंदू हायस्कुलांत जो भुरगो किंवा जे भुरगे चडांत चड मार्क घेवन कोंकणी पास जातले ताका हांव वर्साक 5,000 स्कॉलरशीप दितलें. प्रुडंटा खातीर कारवार सावन प्रमोद फोंडे. मडगांवची चडशीं स्कुलां शारांत आशिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम जावंक लागला. सरकारान लक्ष घालून ह्या स्कुलांक शारा भायर एकठांय सुवात दिवची म्हूण थळावे मागतात. सरकारान खंय दवरले एज्युकेशन हबाक म्हूण सुवात घेतल्या. दवरलेचो लोक म्हणटा थंयचे रस्ते आदींच अशीर, तातूंत सगळीं स्कुलां थंय हाडल्यार तांकां खंय नित्याचो त्रास सुरू जातलो. आदले आनी आतांच्या मडगांवांत मोठो फरक पडला. येरादारी वाडल्या आनी शाराचे रस्ते विस्तारूंक वाव ना. शारांत ट्रॅफिक जॅम दिसपट्टे वाडटा. सगळीं स्कुलां शारांत आशिल्ल्यान ट्रॅफिकाचो आनीक लोट. पणजेची चडशीं स्कुलां बांबोळेक कुजरांत व्हेल्यात. मडगांवकारांकूय तोच मॉडेल जाय. सगळीं स्कुलां शारा भायर शिफ्ट करची म्हण मागणी. मडगांवची चडशीं जी पळय सगळीं फामाद पळय स्कुलां आसा ती हार्ट ऑफ सिटीन आसा. ही जी पळय स्कुलां आसा एक सपोज जर 300-400-600 अशी भुरगीं आसलीं, ह्या 600 भुरग्यांतले भितरले 400 लोक गाडयो घेवन हांगासर येतात. त्या वेळार मडगांवां रहदारी व्हडली नाशिल्ली.
म्हणून हें त्या वेळार चलतालें. पूण कालांतरान जेन्ना पळय मडगांवची लोकसंख्या इतली वाडल्या, हातूंत कितें तरी जबरदस्त सुदारणा करप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी हाका प्रत्येक नागरिकान सहकार्य दिवपाकूच जाय. प्रत्येक मॅनेजमेंटान सरकाराच्या सहकार्यान ही स्कुलां शहराचे भायर जाता तितली व्हरपाक ट्राय करपाक जाय. सरकारान स्कुलाचे हबाक म्हण दवरले सुवात पळयल्या. लोक म्हणटा आदी त्या वाठारांतले रस्ते रुंद करात, नाजाल्यार मडगांवचे ट्रॅफिक जॅमाचे संकट दवरले. एज्युकेशन हब जावपाकूच जाय. त्या भायर आमचे जे इंटरनल रस्ते आसा, जे दवरलेच्यान रस्तो आसा ताका कनेक्टेड आनी आमच्या रुमडामाचे रस्ते आसा ते बारीक आसा. पण त्या भायर सरकारान लक्षय दिवपाक जाय की रस्ते जे वायडनींग करपाक जाय तेजेरूय लक्ष घालपाक जाय. प्लस हांगा इलिगल एनक्रोचमेंट सुद्दां केल्लेले आसा. सो तेजेरूय सरकारान म्हाजे दिसपान लक्ष घालपाची गरज. धवल्लेकार म्हणटा स्कुलां थंय हाडल्यार तांकांय ट्रॅफिक जॅम लागतलो. कितें तें वेवस्थीत चिंतून करचें. लोकांक जाग्यार घालून हें करपाचें. जरी तर लोकांक रस्त्यार दवरतले तुमी, लोकांक हे घर म्हणून तेवूय जावपाक शकना. कित्याक ती घर काल बांदलेली न्हू. सो कितें आहा तें उलोवन लेवल बॅलन्स करून सारकें करून कितकोन कितें करपाक जाता हें पयलें डिस्कस जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. चांद्रा 11व्या शेंकड्यांतल्या कदंबकालीन महादेवाच्या देवळाचे अवशेष ASIन राखपाचे सोडून रिनोव्हेट केल्या म्हूण इतिहासकारांचो दावो. 1930त खंय थंय देवळाची मूळ बुन्याद मेळिल्ली ते चिरे काडून नवे चिरे बसयले आसुये म्हूण दुबाव. सरकारान लक्ष घालून चौकशी करची म्हूण मागणी. आयचे चांदर म्हळ्यार 11व्या शेंकड्यांतले कदंब राजवटींतले चंद्रपूर. एका तेंपावयली गोंयची राजधानी. हांगा आशिल्ल्या महादेवाच्या देवळाचे अवशेष मोहम्मद तुगलक आनी पुर्तुगेजांनी केल्ल्या छळ आनी तोडफोडीची साक्ष दिता. 1930त खणकामात ह्या देवळाचे अवशेष मेळिल्ले, पूण अजून ते सांबाळूंक आमकां येस आयलें ना म्हण जाणकार सांगतात. आज आमी चांद्रा गांवांत आयल्यात. 11व्या शतकांतले कदंब काळींतले महादेव टेम्पल्साचे जे रिमेन्स आसात थंय आयिल्ले आसात. आनी तेजो पुरावो आमकां आज हो मोडिल्लो नंदी जो आसा that has been one of the witness to the destruction that had happened during the Muhammad Tughlaq era and also during the post-Portuguese era also. This is one of the oldest brick temple in Goa. So तेजे जे excavated bricks जे दिसताले पयलीं ती गर्भकूट दिसताली, नंदीचे सायडीचो भाग दिसतालो तो दिसतीच पडना. म्हाका दिसता excavation patterns have to be justified by ASI. They have to give some explanation to the government and the state of Goa also. अशें म्हणटात की फादर हेनरी हेरासाक थंय 1930 जेन्ना एक्सकावेशन केलें ताका प्लिंथ ऑफ पयलीं जी सातवाहन टेम्पलाच्यो ज्यो ब्रिक वर्क आशिल्ले ते मेळ्ळे आनी मागीर कॉयनय मेळ्ळो. आतां थंय जे हांव अजून वचून पळोवना पूण म्हाका जायत्या जाणांनी फोटो धाडल्या की जे ओरिजिनल स्टोन्स आशिल्ले, ओरिजिनल स्टोन प्लिंथ जी आशिल्ली देवळाची ती सगळी काडून थंय कॉन्झर्वेशन करूं ना ऑफ द ओरिजिनल स्टोन्स बट रेनोवेशन केलां. आतां ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांची ड्युटी कितें, दे हॅव टू कॉन्झर्व, दे कॅनॉट रेनोवेट द सायट. सो कॉन्झर्वेशनाच्या नांवार सेल ऑफ स्टोन्सूय जावपाक शकता. कितें जालां तें आमकां खबर ना. होल ऑफ गोवा इज एंग्री. फोटो व्हायरल जाल्या आनी दीस हॅज टू स्टॉप अँड द प्लेस द टेम्पल हॅज टू बी रिस्टोर्ड बॅक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.